बहुत सुंदर सौम्या तुझे मंदिर या सुंदर मंदिरात आयल्या मागो तुझे समोर भेटोंक तुका बलिदान जमल्या एका मनात तुका तानेल्या तुका भुकेल्या पोसूच्या रक्ता मासा बहुत सुंदर सौम्या तुझे मंदिर या सुंदर मंदिरात आयल्या मागो तुझे समोर. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाळ भाव भयणीनो, आयची देवस्तुती जेजू बरी जावंक म्हणजे एकामेकांतय कनवळ्यान मोवाळ्यान दयाळ्यान बरोवंक आनी जें कितें आमचे तावन हेरांक करूंक जाता उतरां करण्यांनी तें करूंक आपोवणें दिता. जेजू लोकांचो बिरमत पावता आनी तांकां आत्मीक तशेंच लौकीक वा कुडीचें खाण दिता, दादोशी करून धाडटा. आनी आज हांगा जमलेले आमकांय तेंच करूंक तो आशेता. आपल्या उतरां मुखांत्र तशेंच एवकरिस्ता मुखांत्र दादोशी करून धाडूंक तो आशेता. ही कृपा आज आमी मागया. ह्या देण्या खातीर आमी अर्गां दिवया आनी उतरां करण्यानी आदरल्या स्वरुपांत खंयची दूख धरून त्याच देवा तावन बोगसाणें मागया. हांव पातकी सर्प दिता देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सांडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागे हो सदांच जावंक वा मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात आनी प्रार्थना करता. सर्पद्वेदा देव आमची काकुळट करूं, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. अल्तारी मुखार दवरलेल्या सर्तेसवां खातीर आनी जे कोण जल्म दीस संभ्रमतात वा लग्न वार्षिको संभ्रमतात तांच्या शरिरा खातीर ह्या दिसा वेळार विशेष रितीन आमी मागया. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, भाग्यवंश कोलास्टिका तुज्या ओंकारीचो उगडास आज आमी संभ्रमता. तिची देख घेवन विश्वासी मागण्यान तुज्या लागीं निरंतर एकवटांत रावूंक आनी खऱ्या मोगान तुजी आनी आमच्या भावा भयणीची सेवा करूंक तुज्या पवित्र आत्म्याची गटाय आमकां दी. आनी एक दीस ससनाच्या सुखांत आमी तुका एकवट सर तुज्या मोगांत आमकां सांबाळून दवर. आमच्या सम्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव त्यो सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना.
रायांच्या पयल्या पुस्तकांतले वाचप. जेरोबोआम आपणायतल्याक चिंतूंक लागलो. राजवटकी दाविदाच्या घराण्याक पाटी मेळटली. हो लोक आतां जेरुजालेमांतल्या सर्वेस्पराच्या मंदिरांत बलिदानां भेटोवंक वसात जाल्यार ह्या लोकांची काळजां तांच्या धनिया जुदाच्या राया रेहोबोआमा थंय परतली आनी ती म्हाका जिवेशी मारतली. ह्या विशयान सलाह घेतल्या उपरांत ताणें भांगाराची 2 वासरां केलीं आनी लोकांक म्हणलें, तुमी जायतो काळ जेरुजालेमाक वेतल्यात तें पुरो. इस्रायला, हांगा आसा तुजो देव, जाणें तुका इजिप्तांतलो भायर हाडलो. ताणें एक वासरू बेतेलांत दवरलें आनी एक दानांत. हे पथकांक कारण जालें कित्याक लोक बेतेलांतल्या आनी दानांतल्या ह्या वासराशी गेलो. ताणें उंच सुवात्यांनी पुजेस्थानां बांदलीं आनी लेवी वंशा भायल्या लोकां मदल्यांक याजक केले. जेरोबोआमान 8व्या म्हयन्याच्या 15व्या दिसा जुदांत सोलोवचे परी बेतलांत एक परब थारायली. ह्या संदर्भार तो वेदीचेर सोडलो आनी आपणें केल्ल्या वासरांक ताणें बलयो भेटयल्यो. ताणें उंच सुवात्यांनी बांदल्या पुजे स्थानांच्या याजकांक बेतलांत सेवा करूंक नेमले. ह्या गडिता उपरांती जेरोबोआमान आपलें खोटेपण सांडलें ना. बागार ताणें उंच पुजेस्थाना पासून सामान्य लोकां मदल्यांक विंचून याजक केले. खुशी आसलेल्या हर एकल्याक अभिषेक्त केलो आनी तो उंच पुजेस्थानाचो याजक जालो. हें जावन आसलें पाताक जेरोबोआमाच्या घराण्याचे आनी ह्या पातकां खातीर ते पृथ्वी वयले काडून ताचो सत्यनाश जावंक जाय आसलो. देवाचे उतर हे, देवाचे उपकार. तुजे परबेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तूं म्हजोय उगडास कर. तुझे परबेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. आमच्या पुर्वजां परी आमी गुन्यांवकारी जाल्या, आमी खोटेपण आदारलें, आमी अपराधी जाल्या. आमच्या पुर्वजांनी इजिप्तान आसतना तुज्या विस्मितांची पर्वा केली ना. तुझे परबेचो मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. होरेब दोंगरार तांणी एक वासरू पेटलें. कडायलेल्या लोहाच्या बोंब्याक ती सरपडली. महिमेच्या देवाक तांणी सांडलो. तण कातल्या त्या पाड्याक तांणी पुटलून धरलो. तुझे परबेचो मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. इजिप्तांत महत्कार्या, हामाच्या देशांत अद्भुतां. तांबड्या दर्या लागसार आजापान केल्ल्या देवाक आपल्या तारोकाक ती विचारली. तुझे परबेचो मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. Alleluia, Alleluia, Alleluia. उंड्या वरवीं मात्र मनीस जियेना. बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हरेक उतरा वरवीं तो जियेता. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुकाय सोम्या. त्या दिसांनी अनेक संदर्भार एक व्हड लोकां जमो एकठांय जालो आनी तांकां कावंक कांय ना जालें. ते दुआ आपल्या शिसांक सरशी आपोवन जेजून तांचे लागीं म्हळें, ह्या लोकांचे म्हाका सुरसुरे भोगतात. फाटल्या 3 दिसांतावन म्हजे सांगाता ती रावल्यांत आनी खावंक जेवंक तांचे लागीं कांयच ना. आनी आतां हांव तांकां उपाशिंगारा धाडीन जाल्यार वेतना वाटेर तीं थंग जातीत.
तांचे मदली थोडी पयसतावन आयल्यांत ताका शिसांनी जाप दिली हांगा हे एकसुरे सुवातेर तांकां उंडी आनी दोशी करूंक कोणाक साध्य जायत तुमचे लागीं कितले उंडे आसात विसारी जेजू 7 म्हणून तांणी जाप दिली तितल्यार लोकांक दरणीर बसोवंक ताणें फरमायलें उपरांत ते 7 उंडे घेवन ताणें अर्गां दिवन मोडले आनी तांकां वांटूंक आपल्या शिसा लागीं दिले शिसांनी ते लोकांक वाडले थोड्यो ल्हान मसल्योय तांचे लागीं आसल्यो तांचेरय ताणें आशिर्वाद घाल्या उपरांत त्योय लोकांक वाडूंक सांगलें ती सगळीं जेवलीं आनी दोशी जालीं खावन उरले कुडके आरावन काडटना 7 दालीं भरलीं जेवलो लोक सोडून 4000 जायत उपरांत तांकां ताणें घरा धाडलीं आनी तो आपल्या शिसा सांगाता मच्छवार सोडून दलमनुता गांवाक पयण करून गेलो देवाचे उतार हे वाकणी तुका क्रिस्ता भावा भयणीनो जेजूच्या सभार गुणाशे गुणा पैकी दयाळाय मोवळाय कनवळाय आयच्या वांजेलांत आमकां दिसून येता वांजेलांत आमी आयकल्ले भशेन हजारो लोक जेजूच्या फाटल्यान येतालो तांची पिडा गूण जावच्याक ताची शिकवण आयकुवच्याक आनी जेजून तांची पिडा गूण केली आनी तांकां आत्मीक खाण दिलें देवाचें उतर तांकां दिलें तांची मोत काळजां मनां ताणें उजवाड आयली त्या देखून हरी हरीन लोक ताच्या फाटल्यान येतालो आत्मीक खाणा खातीर आनी आत्मीक खाण दिल्लो जेजू तितल्यार ओगेच रावना एक मेट मुखार येता आनी तांची कुडीची गरज समजता भुकेण तो आसलो 3 दीस म्हणटना हळ्ळेसो लोक दुबळो लोक जेजूचें काळीज कळवळटा बिरमोतीन भरता आनी कितें करचें म्हणून चिंतून आसतना आपल्याशें सांगता आपयता तांकां कितें पुणी तुमी खावंक दियात पूण शिसांचें काळीज दुसरेंच जावन आसलें तांचें चिंतप आसलें कशें म्हणी ह्या लोकांक धाडचें म्हणून ते चिंतून आसले आनी हांगासर जेजू सांगता तांकां कितें पुणी तुमी खावंक दियात शिसांक व्हडलो समस्या जावंक पावलो इतल्या लोकांक आमी हांगासर खावंक दिवचें खंय तावन उंडे मेळटात आनी कितले पयशे खंय तावन हाडचे समस्या वयर समस्या पूण जेजू आनी एका कुशीन चिंतून आसलो हो एक अवकाश म्हाका ह्या दुबळ्या लोकांक तांचे कुडीचें खाण दिवंकी न्हय फकत आत्म्याचें खाण आनी ताचें हांव कितें करूंक जाता तें करता ताच्या पयलें शिसा लागीं कितें आसा तें तो विचारता आनी तें दिता म्हणसर तो राखोर रावता जेन्ना शिसांनी तांचें तें आसलें दिलें जेजूच्या हातांत घालें आनी तेन्ना ताणें थंयसर व्हडलें अजाप केलें आश्चर्य घडलीं 7 मास उंडे आनी थोड्यो ल्हान ल्हान मासल्यो ज्यो कितें तांचे ते आसल्यो जेजूच्या हातांत ती घाली आनी थंयसर ती दोशी जाली जेजून थंयसर आशिर्वाद त्या मासलेंचेर आनी उंड्याचेर घालें आनी व्हडलें अजाप थंयसर घडलें भाव भयणीनो शिशा भाशेन जायते फावटी आमी सलीस सवालां करता बाबा इतलो लोक कश्ट जाता इतली पिडा शिडा आसा इतलो दुबळो आसा हांवें कितें करीत वय जायतीं सवालां आमी विचारयेत आनी हात बांदून ओगेच बसयेत पूण ताच्या बदलाक जेजू भाशेन आमचे तावन म्हजे तावन म्हज्या कुटुंबा तावन म्हज्या वाड्या तावन शेजाऱ्या तावन ह्या दुबळ्या कुटुंबाक ह्या दुबळ्या भुरग्याक वा पिडेस्ताक कितें पुणी करियेत गी खंडीत जावन करियेत जर तर आमी जण एकलीं कितेंय आमचे तांकी प्रमाणे करता तर जावंक पुरो एका कुटुंबाक वा एका भुरग्याक वा एका पिडेस्ताक वा ह्या दुबळ्याक ईच वन रीच वन म्हणटात इंग्लिशांत खंडीत जावन जायतें बरें करियेत त्या देखून पूण आसूंक जाय आमकां जेजू भाशेन तें कनवळाचें मोगाचें दादोसकायाचें काळीस
Jesus had compassion. तसले काळीज तर आमचे ते आसा खंडीत जावन असले कश्ट वा असले संदर्भांनी आमी एकामेकाच्या गरजांक पावीत. तसो जेजू त्या दुबळ्या लोकांक आत्मीक आनी कुडीचे खाण दिल्लो आमकांय दिसपडते आत्मीक खाण दिवन आसा. हांगासर युकरिस्ता मुखांतर विविध सक्रामेंता मुखांतर आपल्या उतरां मुखांतर आनी त्या बराबर आमी कुडींत आज वाडल्या तर घटमूट आसा तर आमच्या कुडीक तो दिसपडते खाण दिवन आसा. त्या देवाक आज आमी दिनवासुया आनी आमच्या कुडीक आमच्या आत्म्याक खाण दिल्लो तसो जेजू आमकांय तसो करूंक आपयता. एकामेका तें कितेंपणी करूंक आत्मीक खाणी आमी एकामेका ते वांटून घेवीत. भावार्थान थोडी आमी गट आसाव, देवाच्या उतरां मुखांतर आमी थोडी गट आसाव, त्या देखून आत्मीक खाण आमी एकामेका दिवेत. सांगात आस जर तर आर्थीक रितीनी देवान आमकां बेसावंक जालां तर दिलां तर रास करून पुंजावंक दवरूंक न्ही, एकामेका ते वांटून घेवंक आनी एकामेकाच्या गरजा खाता पावोवंक. तसो जेजू उदार काळज आसो, दराळ मन आसो, आमकांय ते उदार काळीस दराळ मन दिव आनी एकामेकाच्या गरजांक आमी स्पंदन जावंक आमकां कुमक करूं. Koe Bapa भेटला वासुका स्वीकार करे बापा. उंड्या बैना संगी भेटला विदेणी मानून तुगे ए बापा. स्वीकार स्वीकार कर बापा, मोगान दिता तुका. आशीर्वादित कर मोगान तुझा भर, जीवन आमचे नंदन कर. आशीर्वादित कर मोगान तुझा भर, जीवन आमचे नंदन कर. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदाद देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आख्या पवित्र सभेच्या नांवान सर्वेस्पर मानून घेव. भोववर्त्या देवा आमच्या मोगाळ बापा, भाग्यवंत अंकवारी स्कॉलास्टिकाच्या जिवितांत तुज्या मोगाची विचित्र पदवी परजळटा. ती वळखून आमच्या सेवेचो हो वाखाणेचो येज आमी तुका भक्तीन भेटयता आनी संवसारी उंदवण्यांक पाठ करून आनी सर्गींच्या संतोशाच्या अत्रेगान बरोवन तुजी साखरी ध्यान मनी करूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता हांव पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वैरशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व कळेनी सवतय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. सर्गींच्या राजा खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयल्ले त्या भक्तां बसत तुज्या विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखणटा. आपल्या आरंभाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितांत तूं आमकां साकोवंक दिताय. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबरासो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उन सर्गीन तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नवी येता तुका जय. उन सर्गीन तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जर
तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस स्मरण सुसूंक वचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचे हें रगत पातकांच्या बक्षाणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पासो तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta sagat pergatuya. Sumya Jesu tuje maran ami samaramta tuje pura jivan por ami परगटा तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आमी अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत सवंडो आनी ही सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां आज फाव केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बाप्पा, पिटर पॉल आमच्या गोवळी बाप्पा आनी सगळ्या जकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून वेल्ल्यांत ते आमच्या भाव भयणींचे काकूट कर. तांकां आनी तुजे सगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें फजळीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरे देवाचे माये संगती, भगवान तुझे तिचो पती, भगवान धर्मदूत, भगवान स्कॉलास्तिता आनी तुका मानवल्यान सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सर्पद्वेदार भापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सर आमची फातीनी बरोसो सर्गीच्या बापा थंय दवरून जेजून शिकयल्ल्या उतरांनी भावार्थान आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें रास आमकां येवं. तुझी खुशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडूनदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेक दिल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल
आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. एकामेकांतय क्रिस्ताची शांती आमी वांटून घेवया. पीस. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवंक वेता ती आमचे जरती आनी क्यास थाडे न जावं पूण तुज्या काकुळतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरचे भाग म्हाका पावना पूण जेवतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. प्रार्थया. अमर देवा आमच्या मोगाळ बापा, भाग्यवंत स्कॉलास्टिकाचे देखीवंत जिणेचो उगडास करून तुझ्या एकल्याच पुताची कूड आनी रगत आमी घेतल्या. ताच्या बळान संवसाराच्या चंचल वस्तूंक लब्ध नासतना तुज्या खऱ्या मोगाच्या मार्गार थीर रावूंक आनी अशें सर्गार तुका रूप रूप बगूंक आमकां फावो कर म्हणून मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवय आसो. सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो
तुमचेर आशीर्वाद घालू वसून याद क्रिस्तच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उपकार कार्मेल साहेबिनीचे नोवेन. ये भगिवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटा. आपणाकच चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान कुरसारून घालतना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल कुड्यार मठवशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतीन म्हूण मानून घेतली. गरजा कंता वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुलां स्वादीक दाखवाले. सर्गींचे बाई बाबा दैवीक माये, कोण ना तुजे बरी बळे माये, कतनातल्या अंकवारी कार्मेलितांच्या आदारा पाव आमकां येदर्या सुकरा म्हूण परतले आनी तूं तांकां पावली. आतां तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा दडपतेनीन आनी तीर भरवशान तुजे सरशी आमी येता आनी आमचे सब गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरता. उगडास कर. हे बोधायडी अंकवारी मरी, तुझ्या आस्त्याक दाबलो, तुजो आदार मागलो, तुझे मध्यस्थी सदलो. कोणपणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेच आयकूंक ना. हे पातळीन दैरकान घेवन तुजे कडेन धांवन येता. हे अंकवारीचे अंकवारी म्हजे माये, तुजे कडेन येता. पातकी आनी कदीश तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्या देव पुताचे माये, म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका. पूण तुजे काकुळटीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागता ते म्हाका दी. आमेन. नमान मरी कृपेन बरयल्ले सुमितुजे सांगाता स्त्रियां ते तूं सुदैव आनी सदैवी फॉलचे कुशीचे जेजू. भगवान मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आम्हा पासत विनंती कर. नमान मरी कृपेन बरयल्ले सुमितुजे सांगाता स्त्रियां ते तूं सुदैव आनी सदैवी फॉलचे कुशीचे जेजू. भगवान मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आम्हा पासत विनंती कर. नमान मरी कृपेन बरयल्ले सुमितुजे सांगाता स्त्रियां ते तूं सुदैव आनी सदैवी फॉलचे कुशीचे जेजू. भगवान मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आम्हा पासत विनंती कर. ये भगवंती मुरये, कार्मेल राणी, आमची आवय तूं जावन आसता. तुवें आमचे खातीर मागून धरले सर उपकारांक अर्गान दिता. व्हडा पातळीन तुजी बेंतीन गेल्ले सर्वांक कश्टान वरांतली वायट विघ्नांतली तुवें राखल्याय देखून आनी आमच्या सब गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासता. ह्या घडये आमी तुजे मोगाचे सेवेचे आनी मागण्यांचे जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्या. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावन सर्गीच्या सुखाक पावूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुजे हाती आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन. मोरये तुझे देवाचे मंदिर मनशा पुताचे सुंदर दोडू सोल्याचे पलगणात्म्याचे नाव तू हे सृष्टीचे भंडार भरपूर कृपेचे अंतराच्या पत्क्यांक तू नेके स्वात्याचे माय तुजो उपकार बावरता नाव तुझे संस्कार गाजयता मागून धड माये मागता सर्गीचे मेसां माय तुजो उपकार बावरता नाव तुझे संस्कार गाजयता मागून धड माये मागता सर्गीचे मेसां. मोगाळ पुत्रा सोय ओंकार बरे आशीर्वाद देवामका. भाग्यवन कुसाचे कुरवेन एवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन.
मोगे म्हजें नांव दीप फ्रांसीस फेर्नांद कार्मेलीत याचा तुम्ही खंडीत जावन कार्मेलीता मिशन आयकलां कार्मेलीतांक पळयलां पूण कार्मेलीत म्हळ्यार कोण कार्मेलीत कित्याक आसात इगर्जमतेंत कॅथोलीक इगर्जमतेंत जायते मेळ आसात धार्मीक मेळ आसात आमी वोडदी म्हणटा या कॉंग्रिगेशन म्हणटा दाखल्याक फ्रांसिस्कन आसात कापुचीन आसात डॉमिनिकन आसात जेजुईत आसात अशें कार्मेलीत हांचे बराबर एक धार्मीक मेळ कित्याक आसात कार्मेलीतांचो मुख्य शेवट जावन आसा देवाच्या मोगांत जियोवचो देवाच्या हाजरपणांत जियोवचें देखून हाका 3 संगती आमकां आदार दितात पयलें मागणें देखून आमकां मागणें रेपिटेशन न्हय मागणें एक संबंध देवा लागीं तो संबंध जिवो दवरूंक विविध रितींनी प्रयत्न करच्याक आमी मागणें म्हणचे आनी दुसरें जावन आसा समुदायीक जिवीत आमी सांगाता जियोवचें आमी एकसुरे जियेना एकामेकाच्या संगतपणान जियेता आनी तिसरें असो परिणाम जावन मागणें आनी समुदायीक जिवीत असो परिणाम जावन मिसांव म्हणजे देवाची शुभ वार्ता बरी खबर हेरांक प्रगट करची हें जावन आसा आमचें आपोवणें देवाच्या हजरपणाक साक्ष जावचें आमचें आपोवणें तुका कार्मेलीत जावंक जाय देवाचो मोग करूंक ताच्या मोगान जियोवंक आनी त्या मोगाक साक्ष जावंक जाय आमकां